मोगो पक्षाची भूमिका आणि इतल्या वर्सां मोगो पक्षान जे गेल्या 55 वर्सां जे कितें ह्या गोष्टीक लागून भोगलें तेजी थोडीशी तुमकां याद करून दिता. तुम्ही आसात त्याच्या पैकी जास्तीत जास्त हे सगळे आफ्टर 75-80तले आहा, त्यामुळे हे पयलींचे सगळें मातशें सांगचें पडटा. मोगो पक्ष तुमी जाणात 63 स्थापन जालो, 17 वर्सां राज्य केलें. त्या राज्या विशीं खूब लोक बरें बरें उलयतात, त्या खातीर भावूक वा भाग्यविधय अशें लोक म्हणटात. ते सगळ्यो गोश्टी जाल्या. तेच्यान तुमी एक गोश्ट तुमी लक्षांत धरात की आज पर्यंत ह्या मोगो पक्षान विविध मतदारसंघान मेळोन 126 लोक शिवाचे निशाणीचे निवडून दिले आज पर्यंत. आता त्यातले त्यात 126 हे थोडे 4 किंवा थोडे 5 किंवा 6 किंवा अशे आहात, पण जनरली 86-88 हे लोक निवडून दिल्यात. टोटल 126 पण 88 मनीस अशे. पण तेच्यान पयलीं आमकां इतलें वायट दिसता सांगपाक की जवळ जवळ 29 जाण ह्या पक्षाचे आमदार असताना तेंच्यांनी डिफेक्शन केलें. आमदार असताना तेंच्यांनी दुसऱ्या पक्षान गेले. आमदार असताना आमदारकी सोडून मागीर गेले तो प्रश्न वेगळो, पण आमदार असताना 29 जाण पक्ष सोडून गेले. आमी एक रीट पेटिशन घातला. तेजो मत्यार्थ असो आहा रीट पेटिशनाचो की अशें जे कोण करता आमदारकी आसून ह्या पक्षान त्या पक्षान वयता तांकां एक स्ट्रिक्टली कितें आसचें, निदान तांकां त्या निवडणुकी पुरते तरी 6 वर्सां खातीर किंवा त्या निवडणुकीवर ते परत निवडूचो अधिकार दिवंक जायना किंवा तांकां बॅन घालचें निवडणुकीक. तेणी राजिनामो दिलो, 5 वर्सां पर्यंत तुका आनी हें ना, हे टर्म सपासत. अशा पद्दतीचें आमी रीट पेटिशन पक्षातर्फे काल घातला. अशे जे पार्टी जे सोडटात मदींच तांकां म्हणटा ते आनीक फुडें त्या उर्वरीत टर्मा खातीर इलेक्शन निवडपाक बंदी हाडची किंवा कसलेच तरेचे फायद्याचे पद तांकां दिवचें न्हय. हेजेर कोर्टान निर्णय दिवचो, कोर्टान हेजेर विचार करचो, तो तेंच्या हेज्या प्रमाणे निर्णय दिवचो, कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे दिवचो. आमी काय कोर्टाक फोर्स करूं शकना, आमी फक्त आमची भुमिका मांडटा अशें आख्खें म्हणून. इलेक्शन कमिशन आसा पळय त्या इलेक्शन कमिशनाचेरूय तेंच्यांनी डिस्क्वॉलिफिकेशन केल्लें. तेंच्यांनी हेजेर विचार करून सरकाराक योग्य ते पावले उचलपाक सांगचें. खंयच्या पक्षान निवडून येवन तेणें हो टर्म आसतना कारण नासतना वेगळेच अशें राजिनामो दिवन दुसऱ्या पक्षा कडेन संधान बांदचें न्हू अशें आमचें म्हणणें आहा. म्हणून आमी कोर्टाची दारां आतां ठोठावल्या आहा. कोर्टाचो निर्णय कितें जातलो हो कोर्ट ठरयतलो, ते भाशेन आमी जास्त करिना. पण आमी इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता की आमच्या मनान जें कितें आसा, ह्या पक्षाक जें कितें दिसता तें आमी ह्या कोर्टा फुडें न्यायालयाना फुडें मांडला. तुमचे 2 आनी आमदाराक सुदीन सोडून जावंक जाय हे मदीं मदीं हालतात. अशें तुमी हो डायरेक्ट आरोप आमचेर करूं नाका. आरोप ना ना ते शक्यच पळय. आतां कितें हांगा 40 पैकी सगळ्याच आमदारांची नांवां हांगा थंय येतलीं, पण आज पर्यंत आमदार आमचे कडेन आसात, ते आसतले. तेंच्यांनी परत 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 सांगलेलें आहा. मुद्दाम आमी तेंच्या विशीं आमचो मनीस आहा त्या विशीं संशय व्यक्त करप म्हणजे आमी आमची भुमिका वेगळी म्हणून कायदो ना 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 हे आमच्यान कितें कायदो आगट करपाचो. आमी फक्त मांडला न्यायालयान कितें कायदो नॉट नेसेसरी अशें तुमी म्हणूच नाका, तें शक्यच ना. आमी म्हणना विचारता ना 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 हे पळय आमी एक वाट करून पळयता, प्रयत्न करता. न्यायालयान आमी करता. इतली वर्सां वाट करप ना सांगले तुमकां न्ही खंय तरी पळोवचें पडटा. ते वेळाच्या उपरांत ते गोंया खातीर जास्त येतो तुजो, गोंया खातीर तो जास्त येयलो. पूण रिजायन जावपाक कोणाक आडोवंक शकता, हाज्या फुडें आडोवंक शकता ना. म्हाजे भुमिका जस्टिफायबल रिजन म्हणटा पळय कशें ना ना कशें पडटा हे पळय जस्टिफायबल रिजन म्हणजे एक तरी खंयचो पक्ष ठरावीक ध्येय धोरणाचेर निवडणूक लडयता आनी फाल्यां अचानक समज ती कितें बदल जाता जाल्यार थोडे तत्वा खातीर कडेक सरता, तो प्रश्न वेगळो. हांगा तुमी दाखोवन दिया की कसलें तत्व कोणाचें चुकलां म्हणून इतले खेपो हे अशें बोवाळ जाता. तत्व कसलें तें आमकां सगळ्यांक पर्सनली खबर आहा, आमी ते आरोप करूंक शकना. कित्याक आमचे फायनल एम आसा पक्षाचे टू सी दॅट आयदर देर इज लीगल रेमेडी अवेलेबल ऑर नॉट. नॅशनल इलेक्शन कमिशन takes appropriate steps. For example, which we are suggesting,
let the election commission consult all recognized state and political parties, national as well as state political parties, examine this issue and make proper recommendation to central government to amend the 10th schedule. You then not allow them to We are hold not saying that आता कोणी काल तांकां पनिश करा तांकां हें कर म्हणिना आमी. हे फुडें स्टॉप जावपा जाय जाल्यार 10th शेड्युलाक कितें तरी एडिशन करपा जाय. म्हातारी मेल्यार तो दुःख नाही, काळ सुकावतो आहे. कित्याक disqualification, once you do it, you shall be disqualified by speaker or the chairman of the parliament. Automatically stands disqualified nothing. We are requesting the national commission also. We are telling High Court also to pass info orders accordingly. If we fail that, we will approach national commission. So I just want to ask only one question. As far as the Congress and plus, मला आता बीजेपी तुमच्या अलायन्स पार्टनर युआर पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट बीजेपीन गेले सो तुमकां कित्याक राग केलो आमकां राग कोणाचोच ना न्ही आमी हें सॉल्व जावपा जाय करतात फाल्यां तुका तुमच्या अलायन्साक आता तुका सांगलें रे ते दात्यान आसा ते सुपान आसा फाल्यां आमी दात्यान वचूंक शकता कोणी सुपान वचूंक शकता त्या खातीर स्टॉप जावचें अशें आसचें न्हू अशें म्हणणें आमचें.